नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोवा टॉप 25 या बुलेटिनान हा प्रणिता प्रताप रेडकर तुमकां येवकार दिता. तर नदर मारू या गोयच्या टॉप 25 खबरांचेर. मतदानाच्या 2 दीस पयलीं आमच्या उमेदवारांक बदनाम करपाचो यत्न कांय विरोधी पक्षांनी केला अशी कागाळ काँग्रेसीन वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या. आरपी कायद्याच्या 124 कलमा खाला काँग्रेसीन ही कागाळ दाखल केल्या. भाजप आणि आम आदमी पार्टीन आमच्या 3 उमेदवारांची बदनामी चलयल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूरावान केला. वेंचणूक आयोगान ह्या कडेन लक्ष दिवन योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. काँग्रेसीन केल्ले कागाळीची दाखल घेवन योग्य ती कारवाय करतले अशें आश्वासन वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिलें. चौदा फेब्रुवारीक म्हळ्यार फाल्यां व्हॅलेंटायन्स डे. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्याच दिसा गोंय विधानसभेची वेंचणूक आसा. गोंयांत भाजपा आड काँग्रेस हांचे मदींच मुख्य लढत जावपाची आसली तरी आम आदमी पार्टी आनी तृणमूल काँग्रेसीक लागून रंगत वाडल्या. व्हॅलेंटायन डे दिसा गोंयची जनता खंयच्या राजकीय पक्षाक जनमत दिता हें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. फाटल्या 2 दिसांत गोंयांत राजकीय वातावरण बरेंच तापलां. विधानसभा वेंचणूक कांय वरांचेर येवन रावल्या. वेंचणूक आयोगान घातिल्ल्या निर्बंधा प्रमाण 12 फेब्रुवारी सांजे 6 सावन 14 फेब्रुवारी सांजे 6 मेरेन प्रचाराक बंदी लागू केल्या. फाटल्या म्हयन्यात प्रस्थापीत नेत्यांनी केल्ल्या पक्षांतराक लागून गोंय विधानसभेची ही वेंचणूक पुराय देशभर चर्चेचो विशय जावन रावल्या. सोमारा म्हळ्यार फाल्यां जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर वेंचणूक यंत्रणा सज्ज जाल्यात. बायलांची सुरक्षा दोळ्यामुखार दवरून बायलां खातीर खास पिंक बूथ संकल्पना राबयल्यात. गोंयच्या साबार मतदारसंघांनी हे पिंक बूथ आसतले. पिंक बुथाची खाशेली रचना सोमारा बायलांच्या आकर्शणाचे केंद्र थारतले. दिवचल, सांखळी आनी मये मतदारसंघांत दरेकी 3 पिंक बूथ उबारल्यात. मये मतदारसंघात बूथ क्रमांक 6 आणि 22 तशेंच हेर मतदारसंघांनी 43 हे पिंक बूथ उबारपाचें काम चालू आसा. हिमाचल प्रदेशान अशे तरेचो प्रयोग राबयल्लो. त्या उपरांत गोंयांत ही संकल्पना राबोवपाचो निर्णय घेतला. चौदा फेब्रुवारीक लोकशाहीचो सुवाळो. त्या निमतान मतदान करपी जोडप्यांक बार्देस तालुक्यांत हॉटेल, रेस्टॉरंट आनी शेक धन्यांनी खासा सवलत दिल्या. विधानसभा वेंचणूक आनी व्हॅलेंटायन्स डे एकाच दिसा आयिल्ल्यान मतदान करपी जोडप्यां खातीर हॉटेल धन्यांनी ही खास ऑफर दवरल्या. ऐंशी वर्सां परस वयर आसलेल्या वृद्ध नागरिकांक 14 फेब्रुवारीक मत मारपाची संद मेळटली. तशेंच कांय जाणांनी पोस्टल बॅलेटा वयल्यान मत मारिल्लें आसा. सरकारान तांकां निवृत्ती उपरांतचे आर्थीक आदार दिल्ल्यान ते खूब उपकारी आसात. पूण तांच्या खातीर मुळाव्यो सुविधा चड गरजेच्यो. लँडलायन फोन्स सारके आसप, खड्डे नासलेले रस्ते तयार करप, सद्याक जायना ती कामां सरकारी खात्यान आनी बँकांनी तांकां वेळार करून दिवप आनी रातीच्या वेळार ध्वनी प्रदूषण कमी करप. हालींच्या राजकारणांत आमदारांनी पक्षत्याग करून चडशा ह्या मतदारांचो भ्रमनिराश केला
अशें आसून लेगीत तांकां एक विश्वासू राजकारणी जाय. भारतान कॅन्सराच्या रोगान ह्या फाटले 3 वर्सां वेगवेगळ्या कारणांक लागून 22 लाखा वयर लोक सोंपल्याचें भिरांकूळ चित्र केंद्रीय भलायकी मंत्र्याच्या अहवालांतल्यान दिसून आयलां. तंबाखू आशिल्ली खाणां, सोरो, बदलिल्ली जीवनशैली, वायू प्रदूषण तशेंच अस्वस्थ जेवण आनी खाण ह्या मुखेल कारणांक लागून गोंया सयत देशभरान कॅन्सर दुयेंतीचें प्रमाण वाडत आसा. कॅन्सर आडावपाक केंद्र आनी सगळ्याच राज्य सरकारांचे यत्न चल्ल्यात. राज्य सरकारांनी कॅन्सरा वयल्यान उपचार सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाड केल्या. कोरोना जावन एक दुयेंतींक मरण आयले. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जाल्यात. 2909 चाचण्या उपरांत 157 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 472 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.44% आसात. शेनवारा उपचारा खातीर 7 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 7 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो. 2488 सक्रिय दुयेंती आसात. शेनवारा 150 दुयेंती आयसोलेशनान रावले. सीबीआयन एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड आणि तांचे तेन्नाचे अध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल हांच्या सयत कांय जाणां आड गुन्यांव दाखल केला. ही बोट बांदणी आनी देखभाल मळा वयली आघाडीची कंपनी 22,842 कोटी रुपयांच्या कथीत फटणुकी खातीर हो गुन्यांव तांचेर दाखल केला अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. हे देशांतले सगळ्यात व्हडले फटवणूक प्रकरण अशें मुखार आयलां. सत्तरी म्हालांतल्या रावण कॉलनी वाठारांत शुक्रारा दनपारा महादेव गावस हांच्या काजीच्या बागायतीक अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यान काजींची सुमार 100 तशेंच आंब्याची कलमां आनी कवाथ्याचे लासून गोबर जालो. ताका लागून खूब मोठें लुकसाण जालां. उजो लागिल्ल्याचें कारण मात समजूंक ना, पूण बागायती वयल्यान लायटीच्यो वायरी गेल्यात. ह्यो वायरी खूब पोरण्यो जाल्यात. काजी आनी आंब्याच्या वयर ह्यो वायरी लोंबाळटात. देखून ह्याच वायरींक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास लोकांचो आसा. पणजे कॅसिनो भायर कॅसिनोचो ड्रायव्हर आसिफ शेख आनी तौफीक हांणी एका पर्यटकाक सुरो दाखोवन तांच्या कडल्यान सुमार 5 लाखांच्यो वस्ती लुटल्यो. पुलिशेन ह्या दोनूय दुबावितांक अटक केल्या.
कोंकणी पुस्तकां दर एका घरांत पावची ह्या हेतान उदेतेचे दर्पण हाचे जाळवणदार हरीश कामतीन साहित्यीक हळदी कुकूम मनयलो. थिये माडेल वाठारांत ही कार्यावळ जाली. पारंपारीक पद्दतीन हळदी कुकूम मनयतानाच ह्या उत्सवाक ताणें साहित्यीक रूप दिले. उत्सवाक जमिल्ल्या बायलांक आनी तांणी वायन दिवन पुस्तकां वाटली. उदेते दर्पण संस्था वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करता अशें हरीश कामतीन ह्या वेळार सांगले. हे साहित्यीक हळदी कुकूम कार्यावळींत नूतन साकरदांडे, प्रांजली गावस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कोरोना महामारीक लागून गोंयच्या पर्यटन वेवसायाचेर खूब वायट परिणाम जाल्लो दिसती पडटा. आता परत पर्यटन वेवसायान सुदार जाल्लो दिसून येता अशें ट्रॅव्हल अँड ट्युरिझम संघटनेचो अध्यक्ष निलेश शांत सांगले. तशेंच 10 जानेवारी ते 17 जानेवारी मेरेन ओमिक्रॉनाचे दुयेंसाक लागून पर्यटकांची गर्दी मातशी कमी जाल्ली. पूण आता जगभरांतले पर्यटक गोंय भोंवडे खातीर उमेदीन येतात. हॉटेलाची दर देंवता चडटा ताचेर कांय आसना. पर्यटक येता वतात ताचेर आधारून उत्पन्न आसता अशें हॉटेल मालकांनी सांगले. 2022च्या वेंचणुके खातीर थोडे दीस पर्यटनाचो आंकडो उणो जावंक शकता, मात उपरांत परत वाडटलो अशेंय हॉटेल मालकांनी सांगले. काणकोणांत दर्याचेर ऑलिव्ह रिडले कासव डिसेंबर ते मे म्हयन्याच्या काळांत गालजीबाग आनी आगोंदा दर्यादेगेर येतात, जे दर्यार भोंवपी पर्यटकांच्या घराट्यांच्या पसंतीचे थळ आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 11 फेब्रुवारी फांतोडेर 5 ऑलिव्ह रिडले कासव आयले आनी रानरक्षकांनी वेगवेगळ्या घराट्यांत घातलेल्या 583 कासवांची तांतयां संरक्षणा खातीर एकठांय केली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो फुडल्या टॉप 25 खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. विसवा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आता नदर मारूया फुडल्या खबरांचेर. गोंय विधानसभा वेंचणुकेचो जाहीर प्रचार शेनवारा सांजे 6 वरांचेर सोंपलो. त्या उपरांत मतदानाच्या दिसा म्हळ्यार 14 फेब्रुवारीक सांजे 6 वरां मेरेन राज्यांत कलम 144 लागू जातले. ह्या काळांत 5 वा त्या परस चड व्यक्ती एकठांय येवपाक, मिरवणूक वा रॅली काडपाची तशेंच पोंचो बसका घेवपाचेर बंदी आसतली. जिल्लो अधिकाऱ्यांनी ह्या विशींचो आदेश जारी केला. पूण हो आदेश वेंचणूक अधिकारी आनी सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर लागू जायना. विधानसभा वेंचणूक तोंडार पावल्या देखून मतदारांक पयशे वांटपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात. काल केप्यां असोच एक प्रकार घडलो. मतदारांक पयशे वांटपाक आयिल्ल्या बाबू कवळेकराक काँग्रेसीच्या एल्टन डिकॉस्टान रंगे हात धरलो. एल्टनान जाप विचारली तेन्ना बाबू कवळेकरान स्कूटरी वयल्यान पळ काडली. उपरांत एल्टनान आपल्या गाडये वयल्यान बाबूचो पाठलाग केलो. ह्या प्रकारा उपरांत थळाव्या लोकांनी बाबू कवळेकराचेर कारवाय करची अशी मागणी पुलीस स्टेशनाचेर केली.
म्हापशां कुचेलीच्या खडपावड्यार मतदारांक पयशे वाटपाक आयिल्ल्या एका मनशाक भरारी पंगडान थंयच धरलो. ताच्या स्कुटरींतल्यान सुमार 11,000 रुपया जप्त केले. हे घडणुके उपरांत शेळप्यां कुचेले वाठारांतली लायट कोणे तरी अनवळखी मनशान बंद केल्ली. सत्तरींतल्यान धावेगांवच्या स्थानिकांक 15 दीस नळाक उदक नाशिल्ल्यान वाळपयच्या PWD ऑफिसान वचून थळाव्यांनी विरोध केलो. टाकी बसयल्ल्यान 15 दीस पिवपाचें उदक मेळटा, पूण त्या उपरांत 2 दीस उदक येवंक ना आनी घरांतले नळ तर 15 दीस सुके पडल्या. ती समस्या खूब वर्सां अशीच चलत आयल्या. तांकां उदकाच्या टँकराचेर पातयेवचें पडटा. हे टँकर दिसान एकूच फावट उदक घेवन येताले किंवा केन्ना केन्ना येच नासले. त्या खातीर स्थानिकांची बरीच धानळ जाता. थंयचो आमदार आश्वासनां दिवन लेगीत ह्या संदर्भात दुर्लक्ष करता अशी कागाळ ह्या लोकांनी केल्या. बागा सीमेपायणी म्हाड्डोळ वाठारांत बिबट्याक रान अधिकाऱ्यांनी धरलो. रामदास नायकाच्या झोपडेन हो बिबटो येवन बसलोलो. बिबट्याक पळोवन रामदासान आंग काडले आनी रोखडेच लोकांक एकठांय केले. रान अधिकाऱ्यांक ताणें ह्या विशीं कळीत केले. सुण्याच्या सोदांत हो बिबटो लोकवस्तींत आयिल्ल्याचे थळाव्या लोकांनी सांगले. निमाणे कडेन रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या बिबट्याक धरलो. बिबट्याक वाटोवपा खातीर रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी फावो ते यत्न केले, पूण ते ताका वाटोवपाक शकले ना. विधानसभेची वेंचणुकेची तयारी नेटान सुरू आसा. वेगवेगळ्यो शाळा आनी सरकारी कार्यालयां वेंचणुके खातीर नेमल्यात. लोकांच्या हिता खातीर सगळ्यो तयारी केल्यात. कोविडाच्या सगळ्या नेमांची जतनाय घेतली. तशेंच मतदान करप्यांनी सुरक्षीत अंतर पाळपा खातीर जमनीचेर चिन्नां केल्यात. दोन 2022च्या वेंचणुकेन पदवीधरांचे प्रमाण देऊन गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या उमेदवारांची वाड जाल्या. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले उमेदवार 18% आसात जाल्यार 30% कोट्याधीश उमेदवार आसात, असो तपशील असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सान मांडला. ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवन लोकांनी विचारपूर्वक आपलो उमेदवार वेंचचो अशी मागणी असोसिएशनान केल्या. आयज मेरेन खंयच्याच सरकारान कोंकणी अस्मिताये विशीं फावो ती गंभीरताय दाखयली ना.
देखून नवे सरकार येतले तेन्ना तांच्यांनी कोंकणी भाशे खातीर म्हत्वाची पावलां उबारपाची गरज आसा अशें आवाहन कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ हाणें केलां। कोंकणी भाशा मंडळान काडिल्लो कोंकणी जाहीरनामो गोंय विधानसभा वेंचणुकेन उबे रावपी सगळ्या राजकीय पक्षांकडेन सोपोवन तांच्यांनी निवडून आयल्या उपरांत ह्या जाहीरनाम्याचेर अंमलबजावणी करची अशी आस्त कोंकणी भाशा मंडळ आनी समेस्त कोंकणी समाजान उक्तायल्या। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोंया सयत हेर राज्यान 1 जुलया सावन सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर पुराय बंदी घातल्या। मॉल्स, शॉपिंग हाऊस, पर्यटक थळां, शिक्षणीक संस्था, ऑफिस, भलायकी केंद्रां आनी हेर संस्था सारकिल्ल्यो मुखेल वेवसायीक अस्थापनांचे तालुक्याचो आराखडो करपाक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जिल्लो अधिकाऱ्यांक आदेश दिला। बंदी घातलेल्या सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तू विकपाचेर बंद करप आनी नेम मोडीत जाल्यार पर्यावरण भरपायेची ख्यास्त केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिवपाची थारायल्या। ढवळी फार्मागुडी बायपासा लागच्या प्लास्टिक गुदावाक भयान उजो लागून गुदाव लासून गुबूर जालो। उजो कसो लागलो हाचे कारण अजून कळूंक ना। उज्याचो धुंवर पळयलो जाल्यार गुदावाचे बरेच लुकसाण जाल्ल्याचे दिसून येता। हो उजो इतलो भिरांकूळ आसलो की हांगासरलो धुंवर पळोवन वाठारांतल्या थळाव्यांनी घडणूक स्थळार गर्दी केली। तिळाळी धरणाच्या उदका पुरवण प्रकल्पा खातीर शेत जमिनी सोडिल्ले अजूनय न्याय मागतात। रंगनाथ गांवस धाकटो भुरगो आशिल्लो त्या वेळार तांकां जमीन सोडची पडली आनी दिवचलच्या पुनर्वसणुकेच्या वाठारान राबितो करून 25 वर्सां जाली तो थंय रावता। गोंयांतले सरकारी अधिकारी पुनर्वासनीच्या वाठारांतल्या 700 वयर घराब्यांक रावपाक जाय तशें सहकार्य करिनात। 2022च्या विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर राजेश पाटणेकर प्रचार करपाक पुनर्वसणुकेच्या गांवांत गेल्लो, पूण तेन्ना फाटल्या 2 खेपेक शक्य जावना तें आश्वासनूय पुराय करपाचें उतर ताणें ह्या प्रचारांत दिल्लें। आमदार तेको दाखयता पूण उदका सोत्र खात्याचे अधिकारी सहकार्य करिनात अशें रंगतान सांगलां। आयतारा ओशेल शिवोले श्री क्षेत्रपाल भूमिका देवस्थानान देवळाच्या वाडदिसा निमतान जोडयो पेटयल्यो। ह्या उत्सवाची तयारी करपाक खूब दीस आदी सुरवात जाता। सबंद देवळाक फुलां, केळ्यांचे घड बांदून सजयतात, तशेंच पालखी भोंवडायतात। रस्ते धुवन कुशीक उजवाडाक लायटी घालतात। उत्सवाक खाजेकार, खेळणेकार, गांवचे लोक तशेंच पयशिल्ल्यान लोक व्हडा संख्येन एकठांय जातात। सवाशीण बायलां काशीण न्हेसून भांगरा शिंगरा घालून जोडयां पेटयतात। आयचे गोवा टॉप 25 हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता। फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।